जवळ आता हे होमखंड जावं हो शिमगो माडेल गांवांत जवळ म्हाका दिसता 100-150 वर्सां पयलींच्यान ह्या उत्सवाक सुरवात जाल्या। हो उत्सव जो आसा तो पुनवेंच्यान स्टार्ट जाता। पुनवे दिसा ह्या मांडाचेर देवाक नाल दवरून गाराणें घालून जो जल्मी म्हणून आसा तो तेज्या मार्फत सगळें गाराणें घालून ह्या आमच्या शिगम्याक सुरवात जाता। तेज्या नंतर आमची हांगाच्यान जवळ 1.5-2.5 किलोमिटर एक शीम आसा देवजीन म्हणटा थंयसर वयता आनी थंयच्यान तारगडी खेळपाक सुरवात जाता। आनी तेज्या नंतर गांवांत सतत 4 दीस प्रत्येक वाड्याक 4 वाडे आसा 4 वाड्यांचेर आमी आमचे रोमट वयता आनी प्रत्येक घरान जो कोण लग्न जाल्लो आसा तेज्या समज एका घरान 4 लोक आसा जाल्यार 4 तोडयो दवरतात आनी त्या फुडें 4 जोती म्हणटात आनी ह्यो जोती म्हणून तेजे कडसून आमकां 5 नाल्ल ते दवरतात। तातूंतलो एक नाल्ल आमी देवाचो प्रसाद म्हणून सरकारान जे पळय तळी दवरलेला ताका दिता आनी 4 नाल्ल हांगासर घेवन येतात। आनी ज्या दिसा आज पंचम आसा हे 5व्या दिसा हांगा होमखंड जाता आनी त्या दिसा जो हो भुरगो समज जो जल्मलो भुरगो सुद्दां तर हांगा आयलो घेवन जाल्यार त्या भुरग्याक आमी हे नाल्ल हाडटा आनी कमी पडटा जाल्यार आमचे 10 जाण आसा पळय आमचो हो आसा कमिटी आसा ते विकत हाडून प्रत्येकाक हो नाल्ल दिता। आनी हे होमखंड जाल्या नंतर आतां जवळ 2-2.5 सुमार होमखंड सोंपतलें तेन्ना आमच्या तेज्या पयलीं आमचे गांवांत जे पळय हे आसा देव आसा जेंचेर अवसार येता तेंच्या हांगा हे काडटा हे जोती आसात पारंपारीक जोती आसा म्हणटा आनी ते म्हटल्या नंतर धोल वाजयल्या नंतर तेंचे अवसार येता आनी अवसार येयल्या नंतर ते आमी तांकां आमचो कितें प्रश्न आसा समज गांवांत कितें आसा ते गांवांत जे पळय कितें हें आसा ते गांवांतल्या हेज्या बद्दल आमी ते आमकां कौल दिता आनी म्हणटा गांवाचो सांबाळ आमी करता तुमी कांय हे करून दिवपाची गरज ना। आनी तेज्या नंतर हे विसर्जन जाता मांड दवरता आसता मांड म्हणजे सगळे देव जितले पळय आसा तितल्या देवांक ह्या गांवाचे देव आसा तितल्यांक उलो मारता आनी तांकां तेजो भोवमान दिता। आनी तेज्या नंतर हे नाल्ल जे आसा हेचे ते नाल्ल आमी प्रत्येकाक वाडटा। पयलीं मांड आसता जल्म्याचो आसता आनी जे पळय मोड येता ताका प्रत्येकाक दिता। तेज्या नंतर गांवांत जितले पळय लोक आसा जावं आमच्या सोयरे धायरे येयल्ले आसा जो चलो भुरगो हांगासर येयल्लो आसा ताका आमी नाल्ल दिता। आमच्या होमखंडाचो उत्सव आसता आनी त्या उत्सवाक आमच्या आख्या गांवचे आमी अग्निदिवे करता आनी त्या अग्निदिव्यांसून मागीर आमी देवाचे तेन्ना आमी गांवचे भवन प्रसिद्ध हो एक होमखंड उत्सव जाता। गोंया उत्सव 5 दिसांचो उत्सव ह्या 4 दिसांक सगळ्या घरांनी रोमट भोंवता आनी हे 5व्या दिसा होमखंड भोंवता। आयज हांगा सगळे कडेन नाचता मागीर उजो येता उज्यानसून धांवता सकाळी फुडें नाल्ल दिता नाल्ल फोडटा अर्दो घरा व्हरता अर्दो प्रसाद म्हणून हांगा दिता आनी घराणें घालून समाप्ती जाता।
होमगड जे आसा ते फाल्गून म्हयन्याची जी पुनव आसा ते पुनवेक ते आमी नाल्ल फोडून स्टार्ट करता. तेजी सुरवात जाता पुनवे दिसा रातची आनी मागीर दुसरे दिसा आमी आमचे जे देव आसा आमचे मानगरी म्हणून कोण आसा तांकां सगळ्यांक मानयता, देवाचो भोवमान करता आनी पांचवे दिसा हो उजो पेटोवन जे लांकडां आसा तांकां उजो पेटोवन हे होमगड तयार करता. होमगड जावन हे जे नाच आसा ताका आमी तालगडी म्हणटा. तालगडी तर धोलाच्या ताशाच्या आणि कासाळ्याच्या मिक्स करून सगळें मिक्सिंग करून ही तालगडी हांगासर आमी खेळयता. तर मागीर हेज्या उपरांत हांगासर आमच्या देवाचेर अवजार येता. देवाचो म्हणून आमकां कौल आसता. तर देवाचो कौल घेतल्या उपरांत मागीर आमी हांगासर नाल्ल फोडटा. नाल्ल फोडल्या उपरांत मागीर तेच्या पयलीं आमचें होमगड आसा जी सगळें सोंपल्या उपरांत आमी हांगासर होमगडासून आमचे भावीक कोणीय धांवूंक शकता. होमगडासून कोणाक कांय बंधन ना, कोणीय येवचें आनी कोणीय धांवचें, मस्ती करची न्हू अशें आमचो एक हेतू आसा हांगासर. तें सगळें जाल्या उपरांत नाल्ल फोडल्या उपरांत ह्या होमगडाची सांगाता
आहे